केतन भाटेकर हाजें मरण एक दुखदिणी घटना अशें म्हाका दिसता. सकाळीं उठले ते बरोबर पयली घटना ती वायट घटना केतन भाटेकराची आमच्या कानार पडली. एक काळजान भितर एक दूख अशी जाणवली. इतल्या खातीर कारण केतन भाटेकराचे हो फोण्या इलेक्शना खातीर संघर्श आमी पळयला. 2 इलेक्शनां तो कसो हरलो. पयलीं तर कांय सामके थोड्या मतांनी तो पडलो. ताजे खातीर ताणें 5 वर्सां तो स्वस्थ बसून आशिल्लो. म्हणजे एक राजकीय कार्यकर्तो, एक राजकीय उमेदवार कशे तरेन झुंज दिता ती झुंज आमी ताजी पळयल्या. आनीक ताजे नंतर तर पयर तो जवळ जवळ जिखला. म्हणजे अक्षरशा ताजे कडेन रडीचो डाव खेळून ताका हरोवपाचो, ताका जिखपाक न दिवपाचो प्रयत्न जालो. आनीक ताका बावड्याक सामको म्हणजे आडायलो. तो खरो तसो जिखलाच. आनी ताका लागून ताजो संघर्श एक एक हांव अशें म्हणन की एक संघर्श अर्दकूट उरलो. केतन भाटेकराक हांव फाटल्या 25 वर्सां वळखता. केतन भाटेकर आयलो तो एक फिजिओथेरपिस्ट म्हणून. तो गोवा क्रिकेट एसोसिएशना कडेन संबंदीत आशिल्लो, तांचो फिजिओथेरपिस्ट आशिल्लो. तेन्नाच्यान म्हणजे क्रिकेट एसोसिएशनाच्यो खबऱ्यो आमकां दिवप. म्हजे कडेन कॉन्टेक्टर आशिल्लो. ताणें एक म्हाका याद जाता एक फिजिओथेरपी संदर्भांत एक नॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्ली. थंय ताका महाराष्ट्रांतल्यान कांय बरे वक्ते जाय आशिल्ले. तेन्नाच्यान आमची इतली अशी वळख आशिल्ली. आनी ताजे नंतर तो पळय ज्या पद्दतीन एक राजकीय कार्यकर्तो मुखार आयलो न्ही, तेका सामकें अजाप दिसपाक लागलें. कितलेशे लोक पळयले पळय आमी की खंयचे पक्षाची तिकेट मेळटा सहज जिखून येतात. तशें केतन भाटेकराचें जालें ना. केतन भाटेकार म्हणजे प्रचंड. केतन भाटेकर म्हळ्यार एक उर्जा. केतन भाटेकर म्हळ्यार एक संघर्श. केतन भाटेकर हो राजकीय कार्यकर्तो कसो आसप हाजे एक बरी देख ती. तो ताणें म्हाका आमच्या कार्यक्रमाक तो राजीव कला मंदिरान फोंड्या आशिल्लो. आनी ताणें म्हाका सांगलें आपल्या बरोबर हांगा 20 भुरगे आहात. इतलेंच न्ही तर घरा कडेन आपल्या कडेन 50 भुरगे आपली वाट पळयतात. म्हणजे ह्या 5 वर्सान आनी ताज्या पयलीं बी पूण फाटल्या 5 वर्सान तो लोकांच्या कॉन्टेक्टान कसो रावलो. ताणें लोकां खातीर जे पळय कितें राजकीय तळमळीन जे पळय काम करपा तें केलें. लोकांक जें कितें जाय न्ही, राजकीय कार्यकर्ते म्हळ्यार तुमी जाणात हे जे पळय उमेदवार आसतात किंवा जिखून आयिल्ले, घरा कडेन 5:30 लोक तांच्या दारांत गर्दी करतात. म्हणजे दीस रात तांचे खातीर काम. आनीक जिखून येवपाक जाय जाल्यार हे तुका हें करचेंच पडटा. आनी तें केतन भाटेकारान दाखयलें. म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तो आशिल्लो. मागीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बद्दल ताजे भितरल्यान सामकें एक ताका एक राग असो निर्माण जाल्लो आमी पळयलो. तो ह्यो सामके कोडू भावना तो आमचे कडेन पत्रकारा कडेन व्यक्त करतालो. आनी ताजे नंतर काँग्रेसची तिकेट ताका मेळ्ळी. ताका काँग्रेसीन खूब वेगान तिकेट दिली, ताका भितर घेतलो. आनी तो इलेक्शनाक ताणें जीव तोडून काम केलें. काँग्रेसीन ताका कितलो सपोर्ट केलो नोबडी नोस. राजेश वैरेकार ताजे फाटल्यान रावलो, हें खरें सामकें. पूण तो स्वता जो पळय ज्या पद्दतीन ताणें आपल्याक इस्टाब्लीश करपा खातीर फोंड्या काम केलें न्ही, कारण दुसऱ्या अर्दान रवी नायकालो चलो. रवी नायका संदर्भान एक सेंटिमेंटल एक भावना फोंड्या निर्माण जाल्ली. ताका तितलोच संघर्श करून जाप दिवन घराघरांत पाविल्लो जो केतन भाटेकर आसा न्ही, ताजी आमकां याद खूब तेंप उरतली. म्हणजे हांवें आतां म्हज्या 40 वर्साच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत अशे कितलेशे लोक पळयल्यात कशे तरेन संघर्श करून सतत मुखार येतात. आपले कांय जाण पक्ष स्थापन करतात, पक्षान रावतात, ह्या पक्षान त्या पक्षान वतात. एक आपल्याली राजकीय एक जे पळय कितें मोहर आहा ती व्यक्त करतात, उमटायतात मोहर. हो एक वेगळो रसायन. म्हणून म्हाका दिसता केतन भाटेकर वचप हे खूब जाणांक अशें चटको लावपी, खूब जाणांक अशें अरे वायट जालें अशे तरेची प्रतिक्रिया दिवपी आसा. आनीक ताजें आतां मरणाचें कारण आमकां कळटलें. पूण कितें तरी कारण बारीकशें दिसता. तो खंय तरी गेल्लो, गाडयेन मदींच रावलो, देंवलो, थंय ताका स्वरपान चाबलो अशें तरी म्हणटात. आतां तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो तेन्ना आमकां कळटलें. पूण ताजें मरण हें गोंयच्या राजकारणांत एक संघर्शमय व्यक्ती गेल्या अशे तरेची एक चटको लावपी बातमी आज सकाळीं सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणून आमकां भितरल्यान अशें खुबशें वायट दिशिल्लें आसा.